दिवचल साखळे मेन रस्त्याचेर पायपलायन फुटून शेकड्यांनी लिटर उदकाची नाशाडी जाली। एका ट्रकापोना चिड्डिल्ल्यान पायपलायन फुटपाचो प्रकार घडलो। संबंधित खात्यान बेगोबेग दुरुस्ती केल्यान उदकाची आनीक नाशाडी टळ्ळी। दिवचल शारात अदीमदी उदकाची पायपलायन फुटपाचे प्रकार चालूच आसात। बुधवारा दिवचल शारात अशीच एक उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान उदकाची नाशाडी जाली। दिवचल साखळे ह्या मेन रस्त्याचेर मुस्लिम वाड्या कुशीक ज्योतिबा नगर वाठारात वचपाक जे जंक्शन आसा त्या जंक्शनाचेरूच उदकाची एक पायपलायन फुटली। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण अवजड वाहनांक लागून ही पायपलायन फुटिल्ल्याचें कळटा। पायपलायन फुटले उपरांत हे पायपलायनींतल्यान उदकाचो फवारो सुरू जालो। बेगोबेग संबंधीत खात्यान उदकाची पुरवण बंद करून हे दुरुस्ती काम केले। दुरुस्ती काम करता म्हणसर सुमार वरभर ज्योतिबा नगर तसेच मुस्लिम वाडो वाठारात उदका पुरवण बंद आशिल्ली। ताका लागून लोकांक मातशे त्रास सोंसचे पडले। ही जी पायपलायन आसा ती पायपलायन सामकी जंक्शनाचेर आशिल्ली आनी वयल्यान जो एक ट्रक येतालो त्या ट्रका पोना पायपलायन चिड्डिल्ल्यान ती फुटली अशी माहिती संबंधीत खात्याच्या कर्मचाऱ्यांनी दिली। दनपार मेरेन ही जी पायपलायन आसा तिचे काम ती दुरुस्त केल्ल्यान उपरांतूच उदका पुरवण सुरळीत जाली। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।